फार एज कोवीड इज कन्सर्न आतां डोस आयिल्लो आसा. लोकांक रिक्वेस्ट म्हजो बेगिनात बेगीन डोस घेवचो. दुसरी गजाल, कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करपाक लागल्या. काल आमचो धवडी ह्या भागांत कवळे पंचायतींत मातृशाळेंत कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला. सगळीं भुरगीं जवळ जवळ 17 ते 18 भुरगीं पॉझिटीव सांपडल्या. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टरान हें सिरियस घेवपाची आवश्यकता आसा. ज्यो लोक येता, काल हांव स्वता आयलां विमानान आनी भरपूर गर्दी, म्हणजे कोणाकूय सयर सुतक ना अशें म्हाका दिसलें. एअरपोर्टार मेस आशिल्लें. त्या शिवाय बाकीच्यो पार्टी, जात्रा, शिगमोत्सव आसा, ताजेर आतां मुख्यमंत्र्यान विचार करपाची आवश्यकता आसा. मुख्यमंत्री आतां कोविडा खातीर जर तुमी कर्टेल करता आसत तें तुमचें डिसिजन, तुमी करचें. त्या खातीर सीएमान इम्पॉर्टंट नीड आतां दी. कारण दुसरी गोश्ट, स्कुलां, काल एका स्कुलांतूय सांपडला. स्कुलां चालू केल्या 12वीची 10वीची. त्या खातीर ती जबाबदारी सरकाराची आसा. सरकारान हेतूंत लक्ष घालचें आनी कोवीड परत पसरचे पयलीं खंय कंटेनमेंट झोन जाय, खंयचो गांव लॉकडावन करपाक जाय, खंयचो गांवांत प्रॉब्लेम आसा, खंयच्या शहरांत प्रॉब्लेम आसा, परत जे गर्दी आसा थंय ते झोन नोटिफाय करचे ज्या कडेन गर्दी जाता थंय. आनी त्या खातीर एक्शन घेवचे पयलीं कितें तरी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय. आनी प्रिकॉशनरी मेजर जर घेतले ना जाल्यार परत हो एप्रील मे हेतूंत हो रोग मुखार वचूंक शकता, फैलावंक शकता आनी ताची फूल जबाबदारी मागीर सरकाराची आसतली.